और गांधी के वचनों पर, गांधी के जो चाहते थे उसके अनुसार भारत चल रहा है। कुछ उसकी उपलब्धियां हमारी हो रही हैं। 2014 में स्वच्छता अभियान जब प्रारंभ हुआ उसके बाद से हम देख रहे हैं कि सारे देश में एक स्वच्छता के प्रति और स्वच्छता अभियान के प्रति लगाव उत्पन्न हुआ है। आज सगळीकडे आम्ही पळतात त्यांना ही स्वच्छता ही खरोखरच आरोग्या खातीर आमकां सगळ्यांक उत्तम आसा आणि त्यामुळे गांधी जयंतीक न रावता प्रत्येकाने दर दिसा स्वच्छतेचो जो मंत्र आसा आपलो परिसर, आपलें घर, आपलो गांव हातूंत दररोज थोडो तरी वेळ दिवन काम करचें। वर्ल्डान आयज कितलेशे देश आसात ज्या देशान महात्मा गांधीचे विचार प्रचलित जातात, तेजे विचाराचेर अभ्यास जाता आनी म्हाका दिसता ही भारत देशा खातीर अभिमानाची गोष्ट आसा। गांधीजीच्या नांवान एक स्वच्छता मोहीम जी चालू केल्ली आसा, हांव मागता ह्या गव्हर्मेंटा कडेन ती ओल्ड गोवा पंचायतीक तेंच्यांनी आदार दिवचो की ही त्याच्या सरावंडिंगची जी घाण उपस्थित जाता ती बेगोबेग ती तेजेर उपाय काडचो। came forward to clean the beach. It is such a mess, and I know it is very difficult for me, but very much grateful and thankful to each and everyone. आमकां सगळ्यांक ह्या मिशना खातीर भायर सरचें पडटलें आनी घराघरांतल्यान आमकां ह्या मिशना खातीर सहकार्य दिवन आमचो देश आमकां स्वच्छ नितळ करचो पडटलो। ही ड्रायव्ह आमी सुरू दवरपाक जाय आनी बायणा बीच बी आयज आमी साफ केला सकाळी, आयज वास्को बीच साफ करतले। So we are going to set example by ourselves today, so that a message goes to every citizen, every man, woman and every kid that the cleanliness drive has to begin from themselves. मेन जे आसा आयज मेसेज आसा हांव लोकांक सांगूं सोदतां, जे हांगा कोण बस स्टँडाचेर बसीस आसात या जे पब्लीक आसात, जे येता पॅसेंजर्स येतात, आमचें गोंय हें नितळ दवरपा खातीर आमी प्रत्येकाचो सहभाग उरपाक जाय। आमी एकटेच अशें सरकाराचेर राबून सरकार करतले स्वच्छ भारत जातले तेजेर कांय जावपाचें ना। आमी स्वता आमचें घर जशें निवळ दवरता तशेंच आमी आमचो परिसरय निवळ दवरपाक जाय। It's really wonderful to organize this marathon for the first time in order to create awareness on Swachhata, because we have been hearing Swachhata every day in and out. So we thought of doing something unique in a different way, because what is important is health and fitness. So thinking on that line, we as a port management decided we'll have a Swachhata awareness run, and we have got tremendous response. We have got more than 600 participants taking part in this event, and I hope people will take a clue from this and they will maintain clean and hygiene in the environment. म्हाका दिसता MPT ऑलवेज असल्या आयटमां ते बऱ्यापैकी ऑर्गनायज करता। चेअरमॅन हांगा सरला आहा तो आनी इवन म्हाजो मित्र क्लेमेंट तेंच्यांनी बऱ्यापैकी आनी आख्ख्या टिमीन आयज ऑर्गनायज केला। सगळ्या पार्टिसिपेंटांक गूड विशीस दिता आनी MPT कडेन सांगता की आमी असले कार्य जेन्ना करता एक बऱ्या दिसा ताचो उगडास म्हणून स्पोर्ट्स म्हणून केल्या उपरांत सगळ्यांचे हेल्थय बरी इम्प्रूव जाता। अशेच कार्यक्रम आमी प्रत्येक फावटी चालू दवरपाचे। हांव सगळ्या लोकांक बरे विशीस मागता, तांकां बरें हेल्थ मागता। पर्यावरणाची जोपासना करा, पर्यावरणाची जोपासना करा, पर्यावरणाची जोपासना करा। स्वच्छ गाव सुंदर गाव, स्वच्छ गाव सुंदर गाव, स्वच्छ गोवा सुंदर गोवा, स्वच्छ गोवा सुंदर गोवा। Keep your village clean, keep your village, keep your village clean, keep your village clean, keep your village clean। आपले गाव स्वच्छ ठेवा, आपले गाव स्वच्छ ठेवा, आपले गाव स्वच्छ ठेवा। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान नाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। आयज आमच्या ह्या सोशल वेलफेअर एसोसिएशनाक
40 वर्सां जावन येयलेली आसा आनी ह्या आयज महात्मा गांधी जयंती आमच्या महात्मा गांधीचो वाडदीस जो आहा ह्या दिसा आमी हे फंक्शन घडोवन हाडटा आमी अशे बारीक लोकांक गरिबांक जावं अशे सगळे आमच्या गांवच्या लोकांक आमी अशें जेवण घालता आनी ऑलमोस्ट आतां आमकां एक 12-13 वर्सां जालीं आमी एवरी इयर हें जेवण घालून येयलेलें आहा आनी हांव वालो दिता आमच्या एसोसिएशनाच्या मेंबरांक कित्याक हे खरेंच बऱ्यांतले बरे वावरपी आनी बरे सोशल वर्क करून आमच्या लोकांक आमी खुबशे बारीक जाता तशें आमी लोकांक हेल्प करून हाडटा आमच्या गांवांत आनी हांव सोजमता अशेंच आमचे हे फुडें अशेंच बरें चलतलें आनी अशेंच माये मोगान तुमी जाणा महात्मा गांधी सदांच शांतीचो मनीस आनी तेज्याच आमी सांगण्यानी अशें फुडें गेल्ले आहा जेन्ना कितें मोर्चा काडटा केन्ना कितें आमी गांवांत कितें वायट आमचेर येता तेन्ना आमी महात्मा गांधीच्या उगडासान जो तो झगडला तेच भाशेन आमी शांतीकायेन झगडोन आमी खुबशे इश्यू आमी गोंयान जिखलेले आहा आनी अशेंच आमी हे फुडें आमचे फुडें व्हरतले